Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Normally, Jyoti rice, Jaya rice, they around 70 to 80 rupees a kilo with a market price, and वो rice around 400 rupees kilo sell जाता. आणि हाजेर एक्चुअली एडवांटेज आतां लोकांक कळपाक जाय कित्याक जेन्ना तो मेडिकली तरी तो इतलो बरो आसा जाल्यार कित्याक आतां हेल्थ इश्यूज जायते जाल्ले आसात आनी वो रायस तरी आमी मार्केटांत हाडलो जसो आतां सरान टुरिजम हातूंत तरी लोकांक वळख मेळ्ळी जाल्यार हो हे रायसाक जायते उत्पन्न करपाचे आमी मुखार सरतले जे फार्मर आनी खरेंच हो रायस ज्योती वन खंयच्या रायसा वन बेटर आसा मेडिकला वचून. We have tried this black rice which is brought from Manipur. So we tried this for the first time in Goa, and we would want the farmers also to try out this variety. It's a basmati variety, and the department also is ready to promote this. हो रायस आमी नॉर्मल हार्वेस्टिंग करपाक शकता. ह्या रायसाची मातशी हायट चड आसता, सो तो आनी मातशें हायटीचेर मातशें आमी कंट्रोल दवरपाक जाय. आनी नॉर्मल मेकॅनिकल मशीन्स आसा पळय तें ट्रान्सप्लांटींग जाता. नॉर्मल आमी ड्रोन यूज केला तेका फर्टिलायझर विडीसायड ते मारपाक जाता तेजेर. सो नॉर्मल मशीन कॅन बी यूज फॉर दीस रायस. ही पळय ब्लॅक रायस जी पळय आसा ताणें कल्टिवेट केल्या तर ग्लायसेमिक इंडेक्स सारकी लो आसा. इट इज वन ऑफ द हेल्थ बेनिफीट. सेकंड हेल्थ बेनिफीट आसा तातूंत की मातशें ताका पिगमेंटेशन आसा जे पळय विटामीन ए दोळ्यां फॉर आयसायट एन ऑल इट इज व्हेरी गूड. तेच भाशेन बाकी खुबशे एंटी ऑक्सिडंट्स आसा. सो इट विल क्वॉलिफायज एज अ मेडिसिनल पर्पज वेरायटी ऑल्सो. आनी रिगार्डींग यील्ड जो पळय आसा यील्ड मातशें कमी आसा कित्याक नॉर्मल आमचे आसा जे पळय रायस जे पळय आसा ताची यील्ड नॉर्मली एकरी प्रमाणे एक 20 क्विंटल तरी येता. हाजो यील्ड जो पळय आसा कमी येता बट 10 रावंड 10 क्विंटल्स पर एकर. पूण ताजो पळय हाय रेट दॅट वील ऑफसेट दॅट डिसएडवांटेज ऑफ लो यील्ड.